आज आणि फाल्यां powered by Father Mulla Hospital Kankanadi Mangaluru, supported by Jerosa Company, VTech Electrical and Lightings Mangaluru, Rexin Center Mangaluru, Manasa Water Park Pilikula and MCC Bank. काल आज आणि फाल्यां काल आज आणि फाल्यां वीक्षण करच्या सर्व दायजीवड वीक्षकांक माया मोगासो स्वागत. San Francisavera Odakura Raddi Samcha Mogan La Stolia Besaungal Saiba Sharantamcha Sambalung Sadankal Gopan Tuja. तुम्ही चिंतात की वो खाले गोंयचे कंतार गायता बा म्हणून सांगो न्हू. येस कित्याक गी म्हळ्यार आमचे सांगता आज तेग उत्तम व्यक्ती हांगासर हजर आसात. पयल्यान पयलें एक वर्तो उद्यमी आनी तशेंच एक महादानी तो जावन आसा. आमच्या कोंकणी भाशेक तशेंच संस्कृतेक एक पाटीचो कोणो म्हूण येता. वर्तो आदारी मानेस्त जेम्स मेंडोन्सा आमचे सवे आसात. तशेंच मंगळुरांतल्या फामाद सा लुईस कॉलेजीचे तशेंच इन्स्टिट्यूशन्साचे प्रो चान्सलर आनी रेक्टर जावन आसचे मानद एक बाप मेल्विन पिंत एस.जे. आमचे सांगता आसात. तशेंच पयशिल्ल्या गोंयांत तावन आज एक विशेष व्यक्ती आमचे सवे आसा. तो जावन आसा मानेस्त मायकल ग्रेशियस. हांकां तेगांयकी काल आज आनी फाल्यां कार्यक्रमाक मोगासो स्वागत. तुमी चिंता जावंक पुरो गोंयचो व्यक्ती कितें आमच्या कार्यांत आसा वय कित्याक म्हळ्यार पोरवां 25 तारखेक 2 जाग्यांनी एक गोंयचो तियात्र जावचार आसा आनी तो जावन आसा गोंयचो सायब. ह्या तियात्रा विशयंत हाच्या फाटल्यान आसच्या अर्था विशयंत आनी हो तियात्र कित्याक आमी सादर करता म्हळ्या विशयंत सर्तीक विवर आनी गूंड चिंतपाचो अर्थ दिवंक हे व्यक्ती आमचे सवे आसात. तर या आमी आयच्या दिसाच्या पयल्या सवाल मानेस्त मायकल ग्रेशियसा लागीं विचारया. मायकल बाब, तियात्र म्हळ्यार कितें? 1892 वर्सा बोमयच्या शारांत द न्यू आल्फ्रेड थिएटर ह्या वस्त्र्यान एक नवो प्रयोग माचयेर दाखयलो. आतां तेन्ना गोंयांत जागर चलताले, खेळ चलताले जमनीवेले, पूण तातूंत बुरशेपणां इतली आयलेली की शिकलेलो मनीस त्या दाखोवडेक वचनासले. गोंयच्या थिएटराक, कोंकणी थिएटराक मान रेस्पेद दिवपाक लुकासी रिबेर आनी ताचे सांगात आनी 4 जाण मुखार आसले. पायतियात्री जुआंव अगुस्तीन फेर्नांदीस, कैतानी फेर्नांदीस, जुझेफ मास्कारेनस आनी एकलो. सो हे 5 जाण मुखार सोडून तांणी पयलो तियात्र केलो. आतां हो तियात्र करपाक 9 पात्र जाय आसले, पूण कोणूच कोंकणी थिएटर करपाक मुखार सरना म्हणून तांणी 4-5 जाणांनी हो केलो आनी डबल रोल केलो. आतां डबल रोल करूंक वेल्वेटाचे कॉस्ट्युम्स बदलूंक जाय आसले. ह्या खातीर तांणी थिंगा त्या थिएटराक ब्रेक घेतलो आनी तातूंत पदां घातलीं. पदां जालीं स्लो, सोलो, डुएट्स, एक चेडो एक चेडू, दुओ, दोग चेडे वा दोग चेडवां, त्या उपरांत त्रियो, क्वार्तेट 4 जाणांची. अशें करून वरायटी पदां भितर सरली. कांतारा म्हणटा आमी ताका. सो तियात्र म्हणल्यार एक थिएटर फॉर्म मुखार वता आनी सायड बाय सायड ताका कांतारा आसात, पदां आसात जी त्या मेन स्टोरी कडेन कसलो लिंक ना, विविध तरेची वेगवेगळ्या विशयांचे. सो हो एक गूण, हो सम्मेळ थिएटर आनी संगीताचो म्हटल्यार तियात्र. ओके, सो तुम्ही म्हळ्यार नाटकुळो आनी पदां दोनी सांगाता एकाच मंचेर चलोन वरचें तियात्र जावन आसा. भोव बरें, भोव उत्तम. जेम्स बाब, तुमी आमच्या मंगळुरांत प्रत्येक जण वामांजुरांत तियात्र करीजे म्हूण तुमकां तें कशें एक इन्स्पिरेशन म्हणजे ताचो काय म्हणटात प्रोत्साह तुमकां कसो आयलो तें कितें म्हूण तुमी आमकां सांगशात गे? खंडीत सांग. हळे 2023 ऑगस्ट 20क म्हाका कलानिकेतन गोवान कोंकणी विभूषण म्हणलें एक मान दिलो. ताचो कलानिकेतनाचो प्रेसिडेंट आमचो मायकल बाब जावन आसलो.
तो त्या दाळा म्हणालो एक गोंयचो एक तियात्र मंगळूर केल्यार कशें म्हणून त्या दाळा आमची सेंट लुइसाची कोंकणी टिचर फ्लोरा कॅस्टन आसली ती म्हणालो जेम्स तुवें मोन केल्यार जाता म्हणून ते मागीर तितल्यार ते क्वायट बंद पडले ताचे प्रोग्रेस कांय जावना मागीर आतां रिसंटली टिचर फ्लोरा कॅस्टन म्हाका कॉल केला आनी म्हणा लागली सेंट लुइस कॉलेज तियात्र हाडटा 25 जानेवारीच्या म्हणून थंय तुमी वामाजेर करतात गे म्हणून विचार लागले ताका इमिडिएटली हांवें सांगलें येस म्हणलें सेंट लुइस कॉलेज तांकां सपोर्ट जावन हांव कंटिन्यू करता कित्याक म्हळ्यार हांव सेंट लुइसान शिकलो म्हणजे एलुमनाय अल्मा मॅटर ते सो आय एम ऑलवेज प्राऊड ऑफ सेंट लुइस कॉलेज सो हांवें इमिडिएटली जायत म्हणून सांगलें आनी म्हजो एकलो फ्रेंड आसा रोहन पिरेरा वामांजूर पॅरिश आसा ताका हांवें कॉन्टेक्ट कित्याक म्हळ्यार हांवें आसचें दुबय पळय सो हांवें रोहन पिरेरा कॉन्टेक्ट केलें तूं अशें एक प्रस्ताव आसा तूं तुका हेल्प करता म्हणून सो हांवें सांगलें इमिडिएटली एग्री जालो सो तो आमचो रोहन पिरेरा वामांजूर पॅरिशाचो एक्स कार्यदर्शी जावन आसलो ताणें आमचे फादर पॅरिश कावन्सिल कडेन डिस्कस केलें आमचो पॅरिश फादर जेम्स कडेन डिस्कस केलें एवरी वन गेव अ ग्रीन सिग्नल आनी सगळ्यांनी जायत पळय तशें आमी वामांजुरांत हो तियात्र हाडूंक कारण जालें भोव बरें भोव उत्तीम तुमी वामांजुरान म्हणजे मंगळुरान पयले पट्टी म्हणून हांव पाती येता हाच्या पयले जाल्यार गी म्हाका सडीत जानवायना पूण मंगळुरान पयले पट्टी तियात्र जावंचार आसा तशेंच जेम्स बाबान सांगले बरें एलोशियस तांणी सांगलें लुईस कॉलेजीन जावंचार आसा म्हूण फादर मेल्विन लुईस कॉलेजींत केदाळ हो प्ले जावन आसा आनी कोणाक हातूंत येवंक अवकाश आसा वो हें तियात्र आतां 25 तारखेर आसा पूण हाच्या आदीं तियात्र जाल्यांत एक फावटी आमच्याच मायकल बाबाचे ग्रूप आयिल्ल्या वेळार आमी तियात्र खेळून दाखयला लोकांक थंय तियात्रा विशयान थोडी समजणी तातूंत मेळिल्ली आसा पूण ह्या फावटी एक विशेश तरान गोंयचो साहेब म्हणल्यार तियात्र करतना आनी ह्या वर्सा विशेश करून आदल्या डिसेंबरांत हांव ते एक्सपोजिशन जाल्या उपरांत सान फ्रांसिसावरा विशयांत सडीत समजणी लोकांक दिवच्या खातीर हें तियात्र आसा केलां म्हूण सांगून म्हाका सांगल्या वेळार भोव सर खुशी जाली म्हाका कित्याक म्हळ्यार मायकल बाबा सांगत आनी ताच्या सांगात आमकां मस्त संबंद आसात थोड्या वर्सांत हांव तशें तियात्र आमी खेळून दाखयता गोंयची संस्कृती आनी आमची संस्कृती वेगवेगळी न्हय ती सांगाता घालया सांगाता मेळया आनी तवळ लोकांक सांगात हाडल्या वरवीं आमची संस्कृती वृद्धी जाता म्हणलें आमकां एक समजणी आसा त्या देखून आमी त्या विशयांत मुखार वेतेत आसा आनी हें आतां 25 तारखेर आमी हें दवरलां हें कार्यक्रम भोव सोंपें भोव बरें बापानो मायकल बाब तुमी थंय कालेंगी इस्कालाच्या बुकान भुरगीं येताना बूक व्हरतात पळय तशें थोड्या बुकांची आट्ट्यान नायल्यात ते कसले बूक म्हणून आमकां सांगशात गे पयले सुवातेर हांव मंगळुराक पयलो कलांगणान येतालो सादर केले कार्यक्रम थिंगा 1995 जेन्ना पयलो विश्व संमेलन जालो तेन्ना हांवें म्हजो तियात्र दाखयल्लो मंगला स्टेडियमार ओके मंगळूर म्हाका तियात्राक एक कर्मभूमी दुसरें म्हटल्यार कावेलची सुंदरी हो म्हजो तियात्र सेंट एलोयशियस कॉलेजीन जाला 2021 दिसता आमी तियात्र केला जेन्ना पाय तियात्रिसाची 150 वर्सां जाली जल्माची सो म्हजो संबंद सेंट एलोयशियसाचे कडेन खूब जोडलेलो आसा आमी मांदो उत्सव केलो भुरग्यांक गोंयचो मांदो शिकयलो अशें सेंट एलोयशियस इज एन एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन म्हणजे सेंट एलोयशियसान येता म्हटल्यार पुस्तकां हातान धरल्यार हांवूय मातसो भुरगो जाता अशें म्हाका दिसता बरें ही पुस्तकां म्हजी गोंयचो साहेब जेन्ना तियात्र करता 10 वर्सां आदीं गोंयच्या साहेबाचेर हांव रिसर्च करूंक लागलो सोदवावर करूंक लागलो आनी एक्सपोजिशन आसा म्हणून हांवें गोंयच्या साहेबाचेर पुस्तक बरयलें रोमी कोंकणींत कोंकणीच्या रोमी लिपींत ताचें नांव आसलें गोंयचो साहेब ह्या पुस्तकाक गोंयच्या बिस्माचे कार्दिनाल साहेबाचे आमकां इम्प्रिमातूर फावो जाला सो इट्स एन ऑफिशियल बूक हें पुस्तक जे कितें
गोंयच्या साहेबाच्या जिवितान घडला, गोंयच्या साहेबान जो प्रचार केला, जे तरेन ताणें देवाक परगटला, ज्यो ताणें मिलाग्र्यो केल्या, मेलेल्याक जिवे केल्या. पुस्तकांत तुका 5 असली हे मेळटल्यो, 5 जाग्यांचेर ताणें हें केल्या. एक खबर आमकां सगळ्यांक खबर आसा, कुल्ली खुरी साडटा पळय तो, होय ताचो हिस्ट्री कितें ह्या पुस्तकान मेळटा. सो हे रोमी कोंकणीचें पुस्तक हांवें इंग्लिशीन ताचो अणकार केलो. त्या उपरांत फादर रोमानान देवनागरी कोंकणीन केला. त्या उपरांत सेंट झेवियर्स कॉलेजीची 2 शिकोवपी प्रोफेसर डॉक्टर मॅगडलिन डिसुजा आनी सलीम गदेड हांणी हिंदी केला. एक पत्रकार भाव राजू लाळ ताणें मराठींतल्यान केला आनी नीना जॉर्ज हांणी मल्याळमांत केला. आतां ही 6 पुस्तकां आनी आतां 7वें पुस्तक कन्नडा कोंकणींत आमचो वामनजूर जो तियात्र जातलो तो 25 तारखेर 25वो प्रयोग. त्या प्रयोगाक म्हजें 7वें पुस्तक थंय लोकअर्पण जातलें. आतां हें सांगता कित्याक फकत जें कितें हांव तियात्रान दाखयता, जें कितें आमचो गोंयचो साहेब परगोडटा, राजाक येवन सांगता, राजा आपलो धर्म घेता मानून, हें कशें जाता, मेलेल्याक जिवे करता, जें कितें हांव तियात्रान दाखयता ताका सगळ्याक हिस्टॉरिकल एविडन्स आसा. हें ह्या पुस्तकांत आसा. हें हांव ह्या पुस्तकांतल्यान आनी पुस्तकांत आसा म्हणून हांवें पुस्तकांत दाखोवया व्हरून तुमकां. भोव बरें मायकल बाब. तुमी एक रिसर्चर तर सो यू आर अ रिसर्चर. तुमी 10 वर्सां आदी रिसर्च केला म्हळ्यार तुमी एक उत्तम रिसर्चर जावन आसात. वी सल्यूट युअर वर्क. म्हळ्यार तुमी इतलें बरें करनात आनी बूक बरयल्यात एका भाशेन न्ही, 6 भाशेनी ते ट्रान्सलिटरेट जाल्यात आनी परवां कोंकणींत म्हणजे आमी उपयोग करच्या स्क्रिप्ट कन्नडा स्क्रिप्टान ती ते रिलीज जातले म्हणून तांणी सांगलां. अशें आसता तांणी एक उल्लेख केलो 25 तारखेक 25वो प्रयोग म्हळ्यार सिल्वर जुबली. सो तुमची सिल्वर जुबली हा वामनजुरान जाते आसा. इट्स अ व्हेरी प्राऊड मुवमेंट आमकांय. जावं दिताक आमी ऑल द बेस्ट म्हणटा. फादर, एक थियोलॉजिकल क्वेश्चन आमी म्हणयेत, या रिलिजियस पर्स्पेक्टिवांत आमी पळोवचें क्वेश्चन म्हणयेत. सो सान फ्रांसीस सावेराक आनी इग्नेशियस लोयोला तुमचो पात्रोन जो जावन आसा ताका कांय मनी संबंध आसा गे? पळय, सान फ्रांसीस सावेर जावन आसलो एक जेजुईत याजक, पूण तो ह्यो जेजुईत मेळ या जेजूची सभा म्हणटा आमी, हो मेळ असो घडणार सांत इनास लोयोला. आनी सांत इनास लोयोला शिकपा खातीर पॅरीस गांवांत आसतना सगळे चरित्रे सांगूंक वचना तरी तो पॅरिसांत ताचें शिकप करता आसतना थंयसर ताच्यांनी 15 वर्सां ल्हान आसो वो फ्रांसीस सावेर थंयसर येता आनी त्या एकाच रुमांत ते मेळटा. ते तांकां हॉस्टेल रूम सांगता मेळटा आनी त्या वेळार तांची इश्टागात सडटा. फ्रांसीस सावेर खेळगाडी आनी ताचे थंय मस्त टॅलंट आसली आनी ताका व्हडलें शिकप करून व्हडली सनद जोडीचे म्हूण सांगून ताची आशा आसली. आनी तशें आसता वो इनास लोयोला ताचे वैयक्तीक कन्वर्टपण ताचें थंय जाल्लें आनी त्या देखून तो रेतीरो दितलो. एक 30 दिसांची रेतीर, दीर्घ रेतीर म्हणटात, आतां जेजुईत रेतीर करतात. तसली रेतीर ताणें फ्रांसीस सावेराक दिता म्हूण भायर सरतना वो ओप्पना. फ्रांसीस सावेर भोवस कश्टांनी ताणें ताका समजयल्या उपरांत हो सगळो संवसार जिखून तूं जर तर तुजो आत्महोगडायशी जाल्यार कितें प्रयोजन म्हूण सांगून परत परत सांगल्या वेळार फ्रांसीस सावेर ते ओपवाता आनी ते रेतीर करूंक भायर सरता. आनी ती रेतीर केल्या नंतर ताचे थंय ती कन्वर्टरपण येता आनी त्या वरवीं आमकां मेळटा सान फ्रांसीस सावेर एक सांत जावंक पावता. आनी तो संबंद तांच्या रुमान थंय घडिल्लो तो मुखार सरून तो एक मिशनरी जावंक वपाता, असो पाटलावदार जाता आनी पाटलावदार जावन सांत इनासा सांगता ही सभा घडोवंक सहाय्यक जाता. तांचे सांगता आनी 7 जण मागीर मेळटात. ते 7 जण सांगता मेळटात, मागीर आनी थोडे मेळटात आनी तशें जावन ते सांगता वचून पाप साहेबा कडेन वचून परवानगी मागून
ह्या नवी जेजूची सभा म्हूण सांगून 15-14 ते घडतात. ओके. ताच्या नंतर तो अशें आसतना ते घडोवन बापसाहेबा कडेन वेतात आनी म्हणटात आमी तुज्या सेवेंत आसता हांव. एक विशेष विधयपणाची एक आंग होवन घेतात आनी ते म्हणटात आमी बापसाहेबाच्या सेवेंत आमी सदांच बद्द जावन आसा म्हूण सांगून त्या वेळार पात्रोन जावन ह्या सगळ्या मिसांवांचो पात्रोन जावन फादर द सिस्टम म्हणटा आमी त्या वेळार थंयसर आशिल्लो राय पोर्चुगलाचो राय किंग जॉन तो हांकां मिशनरींक इंडियाक धाड म्हणटा आसतना तांणी नम्यारलेलो व्यक्ती दुसरोच निकोलस बोबदिल्ला म्हूण आनी सायमन रॉड्रिगस म्हूण सांगून 2 जाण आसले. तांचे पैकी सायमन रॉड्रिगसाक पोर्चुगल वसाचें पडटा. निकोलस बोबदिल्ला सगळें मोन नातलें ताका तरी तो हुशार ना जालो आनी ताका ताप आयिल्ल्या वरवीं आमकां मेळ्ळो सान फ्रांसीस सावेर तो इतलो लक्षलो इश्ट सांतिनासाक सोडूंक ताका मोन नातलें कित्याक तो ताचो कार्यदर्शी जावन तो आशिल्लो. तरी देवान आपयल्ल्या वेळार कितेंच हांव फाटीमुखार पळयना म्हूण सांगून तो आपयता. एकाच दिसान ताका तयार जा म्हणटा आनी तारवार सड म्हूण सांगता. इंडियाक वेचे तारू आसा बायसर म्हूण आनी तो जावन आसलो स्पिरीट विशेश स्पिरीट सान फ्रांसीस सावेराचो एकाच घडये तो ओंपता आनी ताचो इतलो तो मोग करतलो की सांतिना आसलो आसलो कित्याक तो जावन आसलो ताचो कितें म्हणटात मेंटर एवरीथींग फॉर हिम. तितलो लागशिल्लो इश्ट तरी सोम्या खातीर ती इश्टाघात म्हूण तो वेता भायर सरता इंडियाक आनी त्या लागून तो विशेष संबंद म्हूण सांगून म्हण येता. हे सगळे संवसारी म्हाका कसलीच आशा ना. म्हाका आशा अशी एकच देवाची सेवा करची मिसांवांक वेची बरी खबर परगट करची हेरांक क्रिस्तांवपणाक सांगत हाडचें हें जावन आसलें ताचें सोपान आनी तें जारी करूंक तो इंडियाक भायर सर येता. भोव बरें. तूं सगळो संवसार जिखोवन तुजो आत्मो तूं होगडेशी जाल्यार कितें फायदो म्हणल्यार एक उतार ताच्या काळजाक भोव लागशिल्लें म्हणून हांव पाती येता कित्याक ताच्या उपरांत तो याजक जावंक ओप्पालो म्हूण तुमी सांगलें. सो अशें आसता ह्या तियात्राक तुमी गोंयचो सायब म्हूण नांव दिलां. सो गोंयचो सायब हाच्या फाटलो मिस्टर कितें मायकल बाब? ब्रदर तुवें तियात्र पळोवंक येवचो पडटलो. खंडीत 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 जावन तियात्र पळोवंक येवचो पडटलो. मातशें सांगता 1683 वर्सा जें कितें गोंयांत घडलें. आतां 1683 वर्सा सान फ्रांसीस शावेराची कूड बाजिलिकेंत आसली, काशावांत बंद आसली. आतां रुप्याचो कॅस्केट आसा तातूंत नासली ती. 3 चावयांची एक हे आसली ताचो कॉफीन आसलो. ओके. काशांव 3 चावयांची बॉन जेजूच्या बाजिलिकेन भितर साक्रिस्तीन येता थिंगा भायर आसा तो काशाव. ओके. तेन्ना तो काशाव 3 चावयो वेगवेगळ्या मनशा कडेन आसल्यो. त्यो चावयो उगडून तो काशाव उगडलोलो आनी त्या वेळार कितें घडलें एकूच सांगूंक दिसता क्रिस्तांवानूच ताका गोंयचो सायब म्हणूंक ना. ओ क्रिस्ती भावान गोंयचो सायब म्हटला. कित्याक लागून म्हटलां हें तुमी तियात्र पळोवंक जाय तेन्ना कळटलें. फादरान सुरवातीक सांगलां पळय तशें म्हजो तियात्र सुरू जाता जेन्ना सांत इनास दे लॉयला सांत फ्रांसीस शावेराक सांगता तुवें निकलाव बोबादिलाचो जागो घेवन वचूंक जाय. आनी एक वर्ड म्हणटा ताका वच संवसाराक जेजूच्या मोगाचो उजो पेटय. सेट द वर्ल्ड ऑन फायर विथ द लव ऑफ जीजस. आनी सान फ्रांसीस शावेर इनास ताचो गुरुजी आनी तो तेजो सेक्रेटार आसलो. ताका चीट येता तेन्ना तो दिमेर रावन वाचतालो. इतलो ताका आदर रडटालो तो दुकां येता अशें म्हणून तो चीट बरयता आपल्या गुरुजीक आनी सांगता तुजी चीट येता तेन्ना म्हजी दोळ्यांनी दुकां येता हांव दिमी घालून त्या रेस्पेदान कित्याक तूं खूब रेस्पेद दितालो. म्हणजे हें सगळें गोंयच्या सायबा विशीं पळय सांगता. आनी गोंयचो सायब जेन्ना हांव 7 वर्सांची पिरायेचो आसलो तेन्नाच्यान हांव आदल्या गोंया
नव्यानाक वेतालो आजची म्हाका या उगडास येता म्हाका. पूण गोंयच्या सायबा विशीं हांव कांयच नोको आसलो. 10 वर्सां फाटीं आनीक एक एक्सपोजिशन जाल्लें तेन्ना म्हाका एक 15 मिनटाची प्ले बरें सांगलोली, इंग्लीश प्ले थिंगा एक टेंटान करपाक. त्या प्लेयान भितर घालपाक मॅटर नासलो म्हजे कडेन. इतलो सोदूं पडलें. तेन्ना हांवें निचेव केलो हें बरोवपाक. आनी जावं पुस्तकां जावं गोंयचो सायब तियात्र, आमी कोंकणी डॉक्युमेंटरी केले आमी इंग्लिशीन आनी कोंकणींत. आमचो हेतू एकूच, जेन्ना गोंयचो सायब म्हणटा ताचे विशीं आमी लोकांक जाणीव आनी जाणविकाय दिवपाक. ओके, सो इना आसलेल्यान सांगलें ते उतार आमी मोतीन दवरचें पडटा. वसा आनी सगळ्या संवसारात जेजूच्या मोगाचो उजो पेटया म्हूण सांगून. तशेंच तुमकां गोंयच्या सायबा फाटलो सस्पेन्स हांवें इसारले, लीक करूंक प्रयत्न केले पूण जावना. सो तुमकां जर तर असो सस्पेन्स जाणा जावंक जाय ताका कित्याक गोंयचो सायब म्हणटा तर मायकल बाबान सांगलें बरी परवा वामनजुरांत तियात्र पळोवंक वसा. तियात्र पळोवंक म्हणटा म्हाका उडास आयलो. जेम्स बाब कशी जाती आसा तयारी? एकदम बरी जावन आसा. हांवें उडोल सांगले बरी. आमचो रोहन पिरेरा ताका इन्चार्ज केला. ताणें इगर्जेचे पॅरिश कावन्सिलर सांगाता घेवन मस्त वॉलंटियर घेवन बरी तयारी चलता. ताणें आमचे सकट नेबरींग पॅरिसच्या पाद्राबांक कॉन्टॅक्ट करून तांकां इगर्जेन अनावन्स करूंक सांगलां. सुमार माद्रींक आनी एप्रोच करून तांकांय सगळ्यांक इन्विटेशन दिलां. आनी आमचो आदलो बिशप एलोशियस ताकाय इनवायट करून ताणें येता म्हूण सांगलां. आनी एक तुवें पळोवंक परस एटलीस्ट 10 कडेन ताणें व्हडली होर्डिंग्स प्रिंट करून गेल्यात सगळ्या सिटी भितर 10 जाग्यांनी. तशें म्हणटना पब्लिसिटी एकदम बरें जावन आसा. आनी हांव एक्सपेक्ट करना लोकांक 1.5 to 2,000 लोक येत कोणा म्हणना. तो म्हाका आज सांगता ना आय एम एक्सपेक्टींग 3,000. हांव 3,000 लोकांक अरेंजमेंट करता आनी 3,000 लोकांक आडयता म्हणटा तो. सो आय होप फॉर द बेस्ट. सो तशें न्हीद जावन एकदम जोरान चलता म्हणून हांव तुका सांगता प्रिपरेशन. भोव बरें. सो तुमच्या तोंडार त्यो आसो हांसो पळयतना सामको कळटा बारी जोरान ती तयारी जाता आसा. आतां आनी एक सवाल मायकल बाब, नॉर्मल तियात्र आनी गोंयचो सायब तियात्र ह्या 2 तियात्रांक कांय व्यत्यास आसा गी? हातून मातशें वेगळेपण आसा. तियात्र म्हणल्यार एक आधुनीक काळाची स्टोरी, मॉडर्न कॉन्टेम्पररी. पूण ताका कांतराय आसता, पदां आसता ती कॉन्टेम्पररी. पूण गोंयचो सायब तियात्र जी कथावळ आसा, स्टोरी लायन ती इतिहासीक. इतिहासीक म्हणजे गोंयच्या सायबाच्या जिवितान कितें घडलां पळय तें, आनी गोंयच्या सायबाच्या मरणा उपरांत कितें घडलां. मरणा उपरांत ताची कूड पयलीं सांच्यान पुरली, सांच्यान सावन मालाका पुरली, मालाकातान गोंयाक कशी पावली आनी गोंया पावतूच 1683 वर्सा कितें जालें आनी गोंयचो सायब कित्याक लागून म्हणपाक पावलो, हे सगळे इतिहासीक, ताका इतिहास गवाय आसा. सो तियात्र इतिहासीक. आतां तियात्र म्हणल्यार तातूंत विनोद आसता, कॉमेडी आसता. आतां कॉमेडी हांवें फॅन्टसायज केल्या ताका लागता पळय तशें. तियात्र म्हणल्यार कॉमेडी म्हजी क्रिएशन. स्टोरी लायन जें कितें वाचलां, सोदवावर मेळ्ळां तें. ताच्या भायर आतां तातूंत 12 कांतारां आसा, पदां आसा. ती आतांच्या तेंपाची, आतांची कांतारां. ती कॉन्टेम्पररी म्हणजे गोंयचो सायब इतिहास आनी कॉन्टेम्पररी आधुनीक काळ दोनी वांगडा. फक्त सांगूंक सोदता आमी गोंयचो सायब आसलो, गोंयचो सायब आसा आनी फुडाराकूय आसतलो. भोव बरें, भोव बरें. सो गोंयचो सायब वॉज देर, इज देर एंड विल बी देर. पास्ट, प्रेझेंट, फ्युचर, एवरीथिंग. भोव बरें. तुमचें नांव न्ही तें काल, आयज, फाल्यां. एक्झॅक्टली. काल, आज आनी फाल्यां. गोंयचो सायब काल, आज आनी फाल्यां. भोव बरें. बरें कनेक्शन तांणी सोडून घेतलें. सो हें आसता. जेम्स बाब, तुमकां आनी एक सवाल आसा. म्हाका कोणेंगी सांगलें थोडे फूड स्टॉल्स आसतले म्हूण सांगून, ते सांगशात गी? आमच्या होमाजीच्या लोकांनी रोहन सांगलें खाली तियात्र हाडल्यार पावना, आमचें गोंयचें जेवण ही आमकां खाणी जायचें म्हणून. देखून आमी मायकल बाबाक रिक्वेस्ट केलें आमकां येताना तूं इल्लें गोंयचें लिंगिसां, सॉसेजीस, मागीर बिबिंका आनी दुसरे इल्ले केले वस्तू आसा त्यो पुरो हाडणे म्हणून सांगलें. तो एग्री जाला. आतां आमची एक स्टॉल आसूंक पुरो तें. आमी तें स्टॉल मात बेगीन स्टार्ट करता. 5 o'clock 5 वरां स्टॉल घालता. कोणी पयलीं येयल्लें तें खाण घेयत, तें जाय जाल्यार मागीर घरा व्हरयत.
सो तशें तियात्र मात्र गोंयचे खाणाची वस्तूय मेळोंक आसा त्या दिसा भोव बरें फेन्नी ना न्ही गे फेमस ना ओके भोव बरें फेन्नी पिवंक जाय जाल्यार गोंया वसा हांगा मेळना फादर मेल्विन एलोशियसान ती तियात्र आसा म्हळें थंयसर खानाचे स्टॉल्स आसात गी पळय ते कानाचे स्टॉल तांकां वामनजीपच्याक हाडटा आसतना कांय हाडे आमी सांगलें आदी एक मांड्या उत्सव आनी परत केल्ल्या वेळार तांणी थोड्यो तश्यो खाणा वस्तू हाडल्यो उमीद आनी कितें दोदोल आनी चोरिसां ते सगळें आसलें आनी सगळ्यांक ते बरें लागलें मागीर ते पुरो सरी जावन मागीर खंय आनी कितें जाय आसलें म्हणल्यार कितेंच नासलें तें देखून ह्या फावटी तिके ऑर्गनायज्ड तरान चड हाडन आनी भुरग्यांक आमी टायम दिला 1 वरार सुरू जाता तियात्र तांकां 12 वरार तांकां क्लासींत सोडल्या वेळार तांकां इल्लो वेळ मेळटा जाय जाल्यार थंयच खुद्द तांणी टेस्ट करियेत गोंयचीं खाणां जेवणां आनी ते सवल्या उपरांत तियात्र पळोवंक बरें जाता कित्याक म्हळ्यार तियात्र म्हणलें तें गोंयचें एक संस्कृती तरी ती कोडयाळांत आमी ती एप्रिशिएट करच्या बरी जाय कित्याक म्हळ्यार दॅट इज ऑल्सो एक फॉर्म पळय ते एक लिटररी फॉर्म आसल्या बरी कशें थंय ड्रामा आसा ताचें सांगता ते कांतारां ती मेळून येताना तातूंत कॉमेडी ट्रॅजेडी पुरो येता तातूंत हाच्या आदी तांणी कावेलची सुंदरी म्हूण सांगून एक तियात्र केल्लो आसा मस्त नांक तो बरो लागलो विशेश करून आयिल्ल्या विद्यार्थींक थोड्यांक तितकें समजना जालो थोडे पार्ट हांव थंय खुद्द हजर आसलो पूण ते पळयतना ती भास ही समजूंक लागता आमकां कश सांग पुरो एका कुडले ताचें प्रनावन्सिएशन तितकें वेगळें आसा जाल्ल्यान पूण ते अर्थ करून काणयोवंक मागीर सुलभ जाता एक थोड्या वेळान ते शब्द आयकत आसतना समजूंक घेवंक सुलभ जाता आनी भारी एप्रिशिएट करूंक साध्य जाता आनी त्या देखून तियात्राचे एक संस्कृतीचे गोंयच्या संस्कृतीचो भाग आमी पळोवन एप्रिशिएट करूंक साध्य जाता देखून भुरग्यांक आमी आपयलां त्या वेळार खाणा जेवणां खावन त्या नंतर तियात्र पळोवचे खातीर फादर आपण स्पेशली मेन्शन केलें खाना जेवणां खावंक म्हणून सांगून सो जेम्स बाब वामनजुरांत शो केदाळ आसा 25th सांजेर 6:30 म्हणून सांगलां बट 6:15 शो स्टार्ट जातलो कित्याक म्हळ्यार पयलीं तांची थोडी कंतारां आसतलीं पळोवपाची तर शार्प 6:30 आमी शो स्टार्ट करता आनी 3 hours शो 3 घंट्याचो सो 3 घंट्या भितर आमी आखेर करूंक प्रयत्न केला आनी जातलो सो तुमची सवालां जर आसा तर शो केदाळा साहेबा म्हळ्यार तांणी येदोळें सांगलें परवांच सोनवारा जानेवारीच्या 25 तारखेक ज्योस्त सांजे 6:30 वरार शो तियात्र प्रारंभ जातलो पूण ताच्या पयलें थोडी गोंयची कंतारां आमकां आयकूंक मेळटलीं म्हूण जेम्स बाबान सांगलें सो सेव द डेट आजकाल सगळ्यांनी स्टेटसार पळयल्यार सेव द डेट म्हूण मेळटा सो सेव द डेट 25th जानेवारी फादर मेल्विन हांव ल्हान आसतना म्हजी माय म्हणटाली कुर्लेचेर सान फ्रांसिसान आशिर्वाद घाल्लो तशें ताच्या पाठीर खुरी सुद्देलो म्हूण सांगून आमी चिंतूंक पडलो अशें जाता गी मागीर चिंतलें सांत न्ही जाता कोण ना म्हूण सांगून सो हाच्या फाटल्यान खंय म्हूण एक लेजंड आसा गी यू वॉन्ट टू ब्रेक द लेजंड म्हणलें बरी या इज देर अ हिस्ट्री ना तातूंत थोडे चरित्र आसता आनी चरित्र सगळें एक अजाप जाल्लें आसूंक पुरो खंडीत जावन आनी तातूंत ताका उल्लेख आसा आनी तें कोणें टेस्टिमनी दिल्ली आसा त्या बुकांत मायकल बाबान बरें करून दिलां आनी ते टेस्टमेंट आसल्या वरवीं ते आमकां गोत्ता कळीत आसा कशी ती दर्यांत वादळ उठल्या वेळार ताणें कुरीस घेवन साफारान ते उदकाक लागून थंय ताचें वादळ रावोवच्या खातीर म्हूण सांगून ताणें मागणें करून तशें करता आसतना हातांतलो तो सुकली ती क्रुसिफिक्स ती क्रुसिफिक्स सुकल्ली ताका मस्त बेजार जाली कित्याक ताका मोगाची क्रुसिफिक्स जावन आसली आमकां थोडे फावटी आमी काणगेली पयले फावटी घेतली तुका पळयत आसा तसली क्रुसिफिक्स इतली मोगाची आसता की ती सुकून गेली म्हण तस भोवूस बेजार जाता आनी त्या देखून ते ताका बेजार जावन तो बेजारायर आसल्या वेळार मागीर दर्या तडी सोलून आसल्या वेळार कोणाक सांगता ताका पळोवंक मेळटा ती कुर्ली कितें उठून ते उदकांतली भायर येता आनी ताच्या मुखार येता आनी ताच्या दांग्यांत हे वो खुरीस आसता ते पळोवन ताका अजाप जाता ते
खंडीत एक अजाप जावन आसलें त्याच वेळार थंयसर ती क्रुसिफिक्स हेजे जाल्यार खंडीत जावन एक अजाप पूण मागीर मागीर काय जाता ताका काणयेक आनी एक कुडसून 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 वयता आसतना थंय लेजंड क्रिएट जालें वय वय मागीर ताणें कितें बेसांवन दिलें कुर्लेक आनी कुर्लेचेर कुरीस आयलो आनी ते थोडे पुरा ते एडीड आनी पॅडेड म्हणटात पळय ते सड जावंक पुरो जाता तशें सान फ्रांसीस सेवेरा सबार तश्यो काणयो आसात एक आतां ती कूड वचून पळयल्यार गोंयांत एक उजो हात ना थंय तर हात ना म्हणल्यारच आमी ल्हान आसतना आयकल्ली काणी आसा ते ताच्या फाटल्यान कितें आसा म्हूण सांगशात तो हात काल्या खातीर कातरलो या तो निजान उबोन गेल्लो गी या खलय तशें आसा गी वय ते काणी कशी म्हळ्यार तो हात पाप साहेबान हांव ताका सांत करिना म्हूण सांगलें आनी त्या ती हांवें ल्हानपणांत आयकल्ली इवन आय हॅव हर्ड म्हज्या माय सांगताली पुरो म्हाका हांवें आयकलां सांगचें तिणें करिना म्हणल्याक तो हात एकच पटी खातर गोंयांत हांव सीदा रोमाक उबोन गेलो आनी थंय ताणें त्या दसखत घाल्ली त्या बुकाचेर ती थंयचेर आसले पानां बुकाची पानां पुरा भिंजून वचून मेजा की ताची सिग्नेचर लागली म्हूण तितले जोरान पूण ह्यो पुरा काणयो आयकतना हांसो येता कित्याक म्हळ्यार तसलें कांय जाल्लें ना एक हात म्हाका कळीत आसल्या प्रकार एक जापानाक रिस्ट ते वेरिफिकेशनाक व्हरतात तशेंच आनी एक हात कातर न्हू तो वेरिफिकेशनाक म्हळ्यार ताची बॉडी कसलीच वायट जावं ना म्हूण सांगून दाखोवन दिवच्या खातीर रोमांत ते हात थंयसर व्हेल्लो म्हूण सांगून ताचें एक उल्लेख आसा चरित्रेंत ओके तशें उरल्याक हातासो चुकून गेल्ल्या हातासो कुडकेत आनी रेलीक म्हूण सांगून इतर कडेन संवसारांतल्यान परत दिल्ली ताचोय उल्लेख आसा चरित्रेंत हें म्हणटा आसतना उरल्यो पुरो जाल्ल्यो काणयो लोकांक करच्यो सबार आसात तशें कोण एकली बायल मनीस येवन ती खीस दिता आसतना गोंयांत फर्स्ट पयलें एक्सपोजिशन गोंयची सायबाची कूड गोंयां पावली तेन्ना सो पयले 3 दिसाचें एक्सपोजिशन जालें थांबल आसतना तेन्ना ती एक उंचल्या कुडयेंतली बायल तिने बोटाक घास मारलो आनी आपल्याक रेलीक व्हेलो रेलीक व्हेल्ल्या वेळार अशें रगत वाडलें तें पुरा गरज नातिल्लें लेजंड क्रिएट जाता एक गडीत वय चरित्रेन जाल्लें गडीत वय त्या गडीत सांगता कितें ताका कुडसून 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 येतना लांब एक कंचिगी काट्टू ते मुखार जाता तें आमकां आयकूंक मेळटा आसतना थोडे फावटी तामासो कसो दिसता पूण ते लोकांक आमी समजून घे जाय खंयचे एक अजाप जायचे जाल्यार ताका एक उद्देश आसा देवान तो ते अजाप घडोवंक सोडिचे जाल्यार ताका एक उद्देश आसा आध्यात्मीक उद्देश सांगून येता आमचो भावार्थ गूण करच्या खातीर पूण हे भावार्था भायले विशय तातूंत कुडसातना ते पात्योंक कश्ट मारता मात्र न्हय ते नाका जाल्ले पुरा कुडसितना ते बरें लागना ते आजापूच बरें लागना तशें त्या देखून ताका आमी आजापांचो अर्थ कितें म्हूण समजूं जाय जेजूनी आजापां करतना ते देवाचो मोग कळीत करच्या खातीर ताणें ती आजापां केल्ली विना तांणी एका मॅजिशियनान येवन मॅजीक केल्ल्या बरी न्हय आनी ते आमी समजोवचें जाल्यार आमचो भावार्थ खंडीत जावन आमी पळोवच्या आजापा वरवीं आमचो भावार्थ गूण जावंक शकता खंडीत मायकल बाब वडूल्स जेम्स बाबान आमकां सांगलें की एक्सपेक्टेड क्रावड इज अरावंड 3 to 3,500 म्हूण सांगून हाच्या पयले तुमी हो तियात्र केल्ल्या कडेन खंय मनी इतलो व्हडा संख्यान आयिल्लो आसा गी म्हाका तियात्रान 3 दशकांचो 30 वर्सां मायज अनुभव आसा आनी आमचे तियात्रिस्ट जायते आसात चडांत चड 1,500 लोक मुंबय मिरा रोड इगर्जे भायल्यान ग्रावंडार जातात 1,500 लोक असो ताच्याक सुबेज लोक हांवें पळोवंक ना हांवें विचारलें सिनियर तियात्रिस्टांक पासून ते म्हणटा इतलो सगोट लोक जायना ना आदल्या तेंपार लोक जायतो जातालो पूण तेन्ना मायक आसनासले सो तो चड व्हडलो जायनासलो लोक सो 3,500 तर लोक जाता हो तियात्रांत 130 आनी 3 वर्सांच्या इतिहासांत एक नवो इतिहास आनी तोवूय मंगळुराक घडटा
Nice, very nice. So 3000 expected 3000 3,000. Okay, so it's going to be history in Mangalore. So तुमच्या हातांत आसा हिस्ट्री करचें म्हणून सांगून अशें जाल्यार भोवशा तुमच्या करियरांत गोल्डन पेनान बरें येत कोण ना. भोव बरें, ऑल द बेस्ट तुमकां परत. सो अशें आसता तुमच्या तियात्रांत कितले एक्टर्स आसात? म्हजो आख्खो पंगड 30 जाणांचो. तातूंत 5 जाण संगीतकार, लायव्ह म्युझिशियन्स. आमची कांतरां पदां पळय म्हणटा तेन्ना लायव्ह बँड आसा. ओके. सो दुसरे आर्टिस्ट आसा, बॅक स्टेज आर्टिस्ट आसा. 30 आमचो आंकडो आसा. ओके. सो आतां इतलो जण आमी एक्सपेक्ट करता, ऑलमोस्ट 3000 क्रावड. सो वा मंजुरान जालो म्हाका म्हज्याय फिरगजेन जायजे, म्हाका म्हज्या इन्स्टिट्युशनान जायजे, म्हाका हांगाय जायजे म्हणलें तुमकां इन केस डिमांड आयल्यार सो आर यू रेडी फॉर दॅट? आमचो गोंयचो साहेब सांत फ्रांसीस शावेर ताच्या मनान घातलेले सांत इग्नेशियस लॉयलान सगळ्याक वच आनी देवाच्या मोगाचो उजो पेटोय. आतां आमी जेन्ना गोंयच्या सायबाचो वावर करता आमकां गोंयच्या सायबाचो मोग सगल्यांक वांटूंक जाय. तुका तुज्या इगर्जेन करूंक जाय, आमकां कॉन्टॅक्ट करा. आतां मंगळुरांत एक शो करपाक मातसो म्हारग पडटा. जर 2 पॅरीश एकठांय जावन जर बाराबर करता ट्रॅव्हलिंग कॉस्ट मातसो उणो जाता. आनी म्हाका दिसता ह्या कामा खातीर कोण हें करूंक सोदता न्ही, म्हाका न्हू जाल्यार हांगा रोहन बाब बरी कितें म्हणटा ती अरेंजमेंट करता. खरें म्हटल्यार हांव सारको आश्चर्यचकीत जालो सारको ताचें ऑर्गनायजेशन पळोवन. म्हाका ताणें 2 फावटी गोंयांत आनी मंगळुराक हाडला. आमी तियात्र करता, आमच्या प्रमोशन करपाक जाय. आनी तो म्हजे कडेन सगळें डिस्कस करता. इतलो ताचे भितर खतखतो आसा न्हू. आनी अदीक करून म्हाका कितें दिसता, एक गोंयच्या सायबाचो म्हणजे एक धर्मीक तियात्र आनी सांत फ्रांसीस शावेर आमचो सांत, आमच्या सांता विशीं आमकां आनीक जाणा जावन घेवपाक जाय. सो ताचे भितर तो खतखतो आसा न्हू, तो सारको दुसऱ्या लेवलाचो. आनी ताचो खतखतो पळोवन आमकां आनीक उमेद येता. आतां सेंट अलोयशियसान 1 वराचेर आमी हो शो करता. सेंट अलोयशियस म्हणजे त्या हॉलान 400 लोक जाता. म्हणजे स्टुडंट, स्टाफ आनी थोडे स्टुडंट्साची घरची म्हटल्यार तो पॅक जातलो. खंडीत. जेम्स बाबान पयलें सांगलें म्हाका हॉलान करया म्हणून. सो पयलो म्हाका रोहनान आपयलो, तूं येवन हॉल पळय, हॉलान आमचे कडेन जाता जाल्यार. आनी तेजे कडेन उलयतना ताका सांगलें हांवें, हो आमचो रुपया उत्सवी सिल्वर जुबली शो जातलो. आनी ताणें म्हाका तो म्हणालो हॉल हो पळय आसा पूण आपूण हॉलान करूंक सोदिना. आमी तूं म्हाका हॉल पळोवंक आपयला. तो म्हणूंक लागलो, तुवें म्हाका पयलो सिल्वर जुबली शो म्हूण सांगूंक ना. तूं जेन्ना सिल्वर जुबली शो सांगता तेन्ना आमी व्हडल्या प्रमाणान करया. आनी ताका लागून गोंयचे तो म्हणालो पारंपरीक खाण, बट नॉट द कमर्शलायज्ड वर्शन, ते गरजेचें. सो जेन्ना सेंट एलोयशियसान मेळटले खावपाचे नग जे आसा, म्हज्या तोंडाक आतांच रूच येता. चोरिसा वेगवेगळे भाशेची, मिडियम स्पायसी, दोश, आतां नाल्लाची दोश आसा, मागीर कुवाड्याची दोश आसा, बेबिंका, दोदोल, गोशे, पिनाग्र, मागीर पेराचो हे असले वेगवेगळे पळय आसा. आमी त्या दिसा घेवन येतले. पयले सेंट एलोयशियसान स्टॉल आसतलो आनी मागीर वामनजूर आमी पुस्तक लोक अर्पण करता. सो पुस्तक जे कन्नडी कोंकणी लिपींत आसा ते थंयसर विक्रेक आसतले. म्हणजे जें कितें तुका तियात्रान दिसता ताचे बॅकग्रावंड आनी ताचे सुबेज. तुवें आतां कुल्लेचो उल्लेख केला. त्या कुल्लेचो खंय जाली ती इन्सिडंट, कसो खुरीस येयलो, ताका आय विटनस कोण, ताची नांवां आसा पुस्तकान आसा. ओके. पाद्री बाबान सुरवातीची खबर सांगल्या. हे सगळे पुस्तकान मेळटले. सो जर त्या दिसा पुस्तक अर्पण करता आनी एक म्हणटा न्हू, ह्या पुस्तकाचो पळय विक्री जावन जो कितें फायदो जातलो तो एका चॅरिटेबल कॉजाक वता. ओके. हांव नको म्हजें सांगप सारकें आसा जाल्यार, पूण रोहन बाब कोणाक तरी एक घर बांदूंक सोदता. भोव बरें. एक तांणी कॉज घेतला. कोणे म्हटल्यार म्हाका दिसना
तो आतां म्हाका बुट्यो जखून आसतलो हांवें सरळ सांगला म्हणून. पूण बरो गजाल जेन्ना जाता न्हू, दीस इज चॅरिटी. खंडीत खंडीत. चॅरिटी म्हणटा ती सांत फ्रांसीस शावेरान आपुणलें प्रीच केली. गोंयांत उस्तोरी गुलामाचो वेपार चलतालो, स्लेव ट्रेड. ताणें पयशे स्वताचे दिवन उस्तोऱ्यांक फ्री करून सांगलें तुमी आतां सुटका, तुमकां सुटका मेळ्ळ्या, वचून देवाक दी आर्गां. ताणें राजाक चीट बरयली, हो उस्तोरे गुलामाचो धंदो जो आसा तो बंद कर म्हणून. ही वॉज व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, भिवंक ना तो कोणाक. सो अशें जेन्ना तो चॅरिटी करता न्हू, आयज ह्या तियात्रा निमतान जेन्ना चॅरिटी जाता ती पळोवन म्हाकाय सारकी खोस भोगता. आनी जो कितें फायदो येतलो ह्या पुस्तकांतल्यान तो सगळो चॅरिटीकूच वतलो. भोव बरें तुमी चोरीसा लिंगीसा दोश आनी बरें सांगून न्हू म्हाका येदोळस बूक लागते आसा. सो 5 वरांचेर सांगलाची स्टॉलां ओपन जातली. तियात्र 15:15 आमी पयलीं कांतारां दितात, पदां दितात. आनी निमणें पद पळय आसा, एक स्पेशल कांतार आसा, मंगळूराच्या शारांत एक चेडून देखिला. सो एक गोंयकार चेडो आनी एक मंगळूरचे चेडू एक गीत गायतली. तुमी म्हणे पळयलां गी मंगळूरचे चेडू पळयलां गी तुमी म्हणी. मंगळूरच्या सेंट एलोयशियसाचो संबंध आसा. आनी आमी सेंट एलोयशियस आनी कला निकेतन गोंयांतान एक संस्कृतीक पूल बांदला इतल्या 3 वर्सांनी. आनी कित्याक सांखो मंगळूरकार आनी गोंयकार आमी भाव भावच, फक्त जॉग्राफिकल डिस्टन्साक लागून मातशे पयस आसात. रायट. आतां हे कल्चरल टायज जावन फादराच्या आशिर्वादान एलोयशियसाची भुरगीं गोंया येतात, गोंयकारां मंगळूराक येतात, आतां तियात्र घेवन येतात. ही एक व्हडली गजाल. हो पूल घट जाता गोंयचो साहित्य तियात्रान. भोव बरें, भोव उत्तम. फादर मेल्विन आतां तांणी येदोळस मेन्शन केलें की एलोयशियस एंड कला निकेतन दे हॅव बिल्ट अ पूल ब्रिज म्हणून सांगून सांको बांदला. सो अशें आसता तुमी एलोयशियसांत प्लॅन केलां की तियात्र शिकोवचें म्हणून सांगून? ना, तियात्र शिकयचें जाल्यार आमकां एक्सपर्ट कोणी जाय. मायकल बाबान एक फावटी सांगिल्लें आसा, आतां आमी येवन थंय तुमच्या भुरग्यांक शिकोवन तियात्र गोंयांत दाखयता म्हणून. तुमच्या कोड्याळच्या भुरग्यांक, मंगळूरच्या भुरग्यांक ते तियात्र शिकोवन आमचें रंगाध्ययन केंद्र म्हणून आसा. आनी तशें आसल्यान सुमार जाणां हांगाच्या विद्यार्थ्यांक ह्या रंगाध्ययनांत मस्त उमेद आसा, खरी जाय तातूंत. आनी सुमार घंटाचे अभ्यास ते करतात. तें पळयतना मस्त खुशी जाता, कित्याक तांकां एक आशा आसा. आनी तातूंत आसल्या निमती तांचें शिकप पाड जायना, बघार तांचें शिकपांत आनीक तांकां अभिरूच येता. आनी तिनच भुरगीं मस्त उत्तम तरान तांचे परफॉर्मन्स दाखयतात. त्या देखून आमकां सुमार तरांचे आर्ट फॉर्म्स तांकां दाखोवंक जाय. आनी तियात्र एक जावन आसा. आनी त्या देखून मायकल बाबान ताच्या सुचना प्रकार आमी हो सांको बांदता आसतना आमची भुरगीं जर तर तियात्र शिकोवन ताणें आयल्या वर कोणें तांची कांतारां, हे भुरगे तांचे तियात्रांत शिकिल्लीं कांतारां भोव वापर बायान कांतार म्हूण तेत आसतात. आनी तसलें तें ट्रेनींग तांकां मेळ्ळें जाल्यार आमच्या भुरग्यांक थंय वचून एक तियात्र दाखोवचें साध्य आसा. आमचेंच एक फॉर्म क्रिएट करून थंय गोंयांत वचून तियात्र करचें एक साध्य आसा म्हूण सांगून म्हाका भोगता. भोव बरें. आनी निमाणे सवाल मायकल बाब तुमकां. सो आतां हांगासर मंगळूरांत तितलो बरो प्रतिक्रिया आयल्यार तुमी तुमच्या टिमांत मंगळूरकारांक घेवंक चिंतलां गी? म्हज्या तियात्रांत मंगळूरकार आसले. जेन्ना हांवें कावेलची सुंदरी हो तियात्र माचयेर दाखयलो, सेंट एलोयशियसाची भुरगीं तातूंत खंय ना खंय पाट घेतल्या. फाल्यांच्या दिसाय कांय जाण मंगळूरकार आसतले, ओके, मायनर हातून, पूण आसतले. भोव बरें. पापानो आमकां येदोळस मस्त जाणांनी आयकलां. सो तुमकां निमाणे जावन कालेमुनी एक संदेश दिवंक आसा गी आमच्या विक्षकांक गोंयच्या सायबा वयर आनी ह्या तियात्रा वयर? गोंयच्या सायबा वयर सांगचें जाल्यार सान फ्रांसीस सायबरान केल्लो तो त्याग भोव उत्तम. आज जर तर आमचे क्रिस्तांव समाज इतली वाडल्या जाल्यार हाका मुख्य कारण जावन आसा सान फ्रांसीस सावेर. ताणें केल्लो तो वावर आज आजुनी कोणाक चिंतूंक साध्य ना. कितली महिलां सोलोवन परत गोंया पाटी येवन, कित्याक तो प्रोविन्शियल जावन आसलो गोंयचो, खंय वेतलो
केरला म्हणसर वचून चलोवन परत फाटी येतलो, तामिळनाडू म्हणसर वचे परत फाटी येतलो. तशें करून ताणें सबार वावर केल्लो आसा. आमी तसो उगडास विशेष तरान करी जाय आनी ताची मजत आमी घेवन खंडीत आमच्या मागण्यांत तसो आमी खंडीत तसो उगडास करून ताच्या मुखांतर आमकां खंडीत बेसांवां आमच्या गांवाक लाभतली म्हणलें म्हाका खचीत आसा. कित्याक म्हळ्यार आमचे कितले संस्थे आसात, सेंट झेवियर्स म्हणल्यार संस्थे कितलेशे आसात आनी त्या देखून ह्या सांताच्या विशयान सबार विशय समजून घेवचे म्हूण सांगून म्हजी आशा जावन आसा. मात्र न्ही हे तियात्राक आयिल्ल्या वरवीं तियात्रा मुखांतर हो संदेश हेरांक कळ्ळा जाय आनी त्या मुखांतर सान फ्रांसीस सेवेराक चड होगलीक फावो जावन दी, देवाक होगलीक फावो जावन दी म्हूण सांगून म्हजी आशा जावन आसा. भोव बरें. तुमकां सुमेस्तांक ह्या तियात्राक आमचे हांगाचे मनाचे व्यक्ती स्वागत मागतात. येदोळ म्हणसर आमचे सांगता आसोन गोंयचो साहिब ताच्या अजापा विशयंत, ताच्या जिणये विशयंत, ताच्या मिसावा विशयंत आमकां गूंड जाणवाय दिवन तियात्र कसो जाता हाच्या फाटल्यान आशिल्लो वावर, तशेंच लिंगीसां, छोरीसां आनी इतर गोंयची पक्वानां खाना विशयंत आमकां जाणवाय दिल्ल्या. मायकल बाब तशेंच सान फ्रांसिसाच्या आत्मीक जिणे विशयंत आमकां जाणवाय दिल्ल्या फादर मेल्विन आनी तशेंच कोंकणी मोगी आनी तशेंच एक पार्टीचो कोणो जावन आसल्या जेम्स बाब. तुमकां सुमेस्तांक सर्व विक्षकां तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच विक्षकानो आमचे सांगता तुमी आसून आमचे तुमच्या सवालांक जापे मेळ्ळा म्हूण हांव आशेता आनी चिंतता. तशेंच तुमकां सडीत विवराक परवां तियात्र जाता वामनजुरांत 25 जानेवारींत पळया आनी आमचे सांगता तुमी येदोळ आसल्याक तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. निरंतर मनोरंजना खातीर पळयत रावा दायजी वर्ल्ड 24/7. काल आज आणि फाल्यां.